Welcome back. Private bus owners in Kankon are agitated with the Goa government. On Saturday, they stopped a Kadamba bus. They marched to Kankon MLA Ramesh Tavadkar's office to put forth their grievances. However, Director of KTC in Kankon said grievances by private bus owners will be addressed only through proper channel. The bus owners have threatened to agitate if the demand is not fulfilled. Private bus owners were agitated with the new Kadamba bus launched in Kankona. Private bus owners are annoyed with the service. They say the bus can carry the college students but should not carry passengers. The bus plies during the beginning and end of the college hours every day. This bus फक्त बसी एका कॉलेजीक न्हू ती रुटाक धाडपा म्हण केलें खंय पण तेका लागून आमी विचारपाक गेल्ले तो विचारपाक गेल्यार तेणें पुलीस हाडले हाडेली खंय तुमी एक्झॅक्टली थिंगा कॉलेजीकडेनच कॉलेजी कडेन हाडेली आतां हांगा दवरले तुमी ती आनी हिंगा दवरता मला हांगच्यान तुमी वचपा दिवपा ना वचपा दिवपा ना म्हण सांगले कित्याक 5-5 मिनटां लोकांक काय त्रास जायना खंयची बस घालपाक लोकांक काय त्रास जायना ही बस गेली जाल्यार आमकां आमगे ओनरा रुटा प्रॉब्लेम जाता. They have threatened of agitation if the bus service is not stopped. आम्ही काल डेपोन गेल्ले कदंबाच्या आणि ताका हे बसी सगळो आमगे टायमिंग काढून दिलो 11 ते 12:30 पासून सगळो टायमिंग काढून दिलो आणि ताका सांगिल्ले 5-5 मिनटां गॅपाक सगळी बसी आसात तरी पूण ताणें ती आज चालू केली बस. ही मागणी म्हळ्यार ही बस बंद करपाची Director of the KTC in Kankona, Sarvanand Bhagat, said private bus owners should channelize their complaints through proper medium. कॉलेजीक बस दिवपाक जायना अजून पर्यंत गव्हर्नमेंटाचे रूल आसा स्कुलांक जशें पळयत आसल्यार कॉलेजीक दिवपाक मेळना रुटाक घालपाक जायना अशें जे पळय म्हणटा न्ही तांकां तांचो जो प्रॉब्लेम जो कितें आसा तो एड्रेस तेमी लास्ट टायम ऑनरेबल सीएमा कडेन केल्लो आसा आनी आमी तेजेर कन्सिडर करपाचें हें आसा की तांकां जर कितें प्रॉब्लेम आसा न्ही तांकां जरूर तेजेर विचार करपाक जाता. Reporter Babesh Porkar for Prudent. Pilayan Citizens Forum has demanded that government should clear suspicions about the proposed garbage treatment plant at Saligaon. Forum specifically demanded clarification over the German technology that government plans to implement for the project. They also demanded that the project should go through Gram Sabha. Forum clearly maintained that they are not opposing nor supporting the plant unless they understand the concept properly. म्हणिल्लें की आमी ह्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट गव्हर्नमेंट प्रपोज करूंक शकता ताका सपोर्टूय करिना आनी ओपोजूय करिना कारण आमकां तें कितें तें खबर ना एंड टेक पीपल इनटू कॉन्फिडन्स. प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट टेक्नॉलॉजी लोकांच्या डोमेनान पब्लीक कर ग्रामसभेन धाड पब्लीक हियरिंगाक घे अल्टिमेटली वी हॅव टू गो ऑन वॉट इज द लॉ. आतां एक आमदार आहा ह्या सरकारान तो आमदार पयर हांवें ताका आयकलो टीव्हीर तो म्हणटा की 10 बॉब मारता म्हाका आय डोंट अंडरस्टँड वॉट इट बिकॉज बॉब पयलीं म्हणजे शब्द हाका सारको न्ही आनी 10 लोक बॉब मारता हे अप्रोच सारको न्ही आनी फक्त टुरिझम मिनिस्टर एक शब्द काडटा की जर्मन टेक्नॉलॉजी म्हणून जर्मन टेक्नॉलॉजी हाजो अर्थ म्हाका काय कळना. Costa Ground issue has sparked a new controversy. The builder laid steel railings over a drain at the ground on Friday night. People of Altmargaon got agitated and stopped the work. Residents have decided to fight back to preserve the ground. Earlier, the MMC had adopted a resolution for renewal of license for a housing project on Costa Ground. कोस्टा ग्राउंडाचेर जे काम चालू करपाक जो बिल्डर काम चालू करपाक सोदता तेणें काल हे रेलिंग हाडून हांगा घालपाचो प्रयत्न केल्लो तेन्ना रातचो बोवाळ जालो आनी लोक पुलीस स्टेशनाचेर पावले. पळया लोक कितें म्हणपाक सोदता ते कोस्टा ग्राउंडाचे इश्यू आमगे आख्खें हालत फकत तोच ग्राउंड आहा आनी ही ना आमकां सरावंडींग 4-5 स्कुलां पळय त्या लोकां लोकलिटी ग्राउंड ना सगळे जे स्पोर्ट्स पीटी हांगा खेळटा वेगवेगळे मळवले मडगांवच्यान नावलेच्यान भुरगीं येवन ते खेळटा. आमचो दिगंबर कामत पासून ते ग्राउंडार खेळटालो पूण ते काँग्रेसीन पावर आसतना सीएम आसतना तेणें कांयच करूं ना. आयज तेणें तो ग्राउंड करून केल्लो जाय तूं जाल्यार प्रॉब्लेम जावचे नासलेले. प्लीज आमगे ग्राउंड आमकां दिया हे ग्राउंड आमकां एकूच आसा हे कोणा दिवं नाका हे ग्राउंड आमगेले हे ग्राउंड प्लीज आमकां दिया आमकां जाय कोस्टा ग्राउंड आमकां जाय. So we have a very strong hold. We are all united and we won't let this ground go at any cost. I request all the government officials to please at least save this ground for us and coming future.
आखे एरियाच्या 500 स्कुलांचो हो एकूच कोस्ता ग्राउंड असो आसा की तांकां फिजिकल एज्युकेशना खातीर आनी तेंच्या फिजिकल एज्युकेशन पिरियडा खातीर हांगा खेळपाक येवपाक मेळटा. मडगांवच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर प्रतीक परब. Let's take a short break. Stay tuned.